कसं रे? गोड गोड तू कसं रे? हा होय देवाची कृपेन मरे एकदम बरं. अरे तुझं पाय बरं ना म्हणून सांगता लोक हॉस्पिटलला नासलो. होय 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 पाय एकदम बंद ना हलल रे. हा मरे आता आता हाडलो घरा हाडलो, घरा हाडलो. देवा कृपेन आता एकदम बरं हा तो. हा राव रे सूट बूट घालून होऊन गेलो. हांव गोरोवपाक गेल्लो गोरोवपाक. बरोबर हा बाबा सूट बूट घालून आणि आंबा बेस्ट येदे येदे काड्डुलां काडपा वचोन ही काड्डुलांचे रे आमी ते तामशिण्यो तामशेणे म्हणताय ते कोण रे? अरे तामशा बायल रे मग तो कोंकरीण्यो आणि कोकरी नाही म्हणताय ते कोण रे? कोंकरा बायल रे. इथले रे अरे बाबा तेंचे हितून डायवर्स म्हणटा तो ना ते लायनीन पोरजा वाडी येतो इथं बेगान निसते का? ना रे तिगुरा हा तिगूर? होय अरे बाबा असो हेडो कित्या भोंवत हा बरो भुरगो मरे तू पासपोर्ट ना रे पासपोर्ट ना वस मरे दुबई वस मरे. बाबा पासपोर्टाचे मी सगळे केल्ले विजा पासून पडलोली म्हाका हा मागीर मग ती कन्नडान येयली विजा तुझे 10th सर्टिफिकेटी भाशेन. ते मरे या तोकल्यान मरे काय ना जाणा तू काय ना तोकल्यान या तोकलेन काय ना आणि या तोकलेन जायते हा आणि ऑफकोर्स काय ते बरे जायते आल्या 2 क्वेश्चन तुका विचारता. विचार विचार. पहिलो क्वेश्चन इमामी मध्ये आणि सुनामी मध्ये डिफरन्स काय ना ते कोणाकन सांगपा जाय ना. इमामी हा इमामी म्हणजे मरे फेस वॉश फेस वॉश ओके ओके आणि दुसरे सुनामी म्हणल्यार टोटल वॉश. आई साहेबा टोटल वॉश बरं इमामी क्रीम आणि सुनामी म्हणल्यार टोटल वॉश बरं एक सांगलं तर मरे दुसरं विचारता हो बरं हाडू विचारतलो ओके संवसारांतले आख्खे संवसार फामाद 2 व्हडल्या किंगाची नांवां सांग. बाबा संवसारान मरे फकत 2 किंग आहे त्याच्या वयर मरे कोणूच ना. 2 किंग होय हिस्ट्रीन जायतं शिकलो चोया हो कितें न्यू सांगता पयलो किंग स्मोकी आई साहेबा स्मोकिंग आणि दुसरो ड्रिंकिंग. बायेचो गोय हेच्या ड्रिंकिंगाच्या शिवाय कांयच जायना तुकडे पूण एक सांग रे बरो उगड आसलो ड्रिंकिंग म्हणल्यार काल तू बरो टायट म्हणून ऐकलो ना रे. अरे काल सांगू असे टेन्शन झालं रे माझं. काय सांगता ऐक हा काल ओकलेन माका सोडलो देखून टेन्शन माका झालं. टेन्शन झाला म्हणून आहे मेन्शन हाऊस बाटली गेली मारून काबार केली. अरे सुण्या कास्ताच्या तुका 1000 पावटी सांगला तुका सोरो तो बरो न्हय कितले पावटी सांगला सोरो माथ्यार तुज्या मातोकूच तू कोणाक फोन मारूंक लागता मागीर सकाळ जातकूच सोरो निवडतकूच सॉरी म्हूण मेसेज घालता म्हाका बोगस म्हणून मागता येतय हे लास्ट आता मागा फुडे पावतो. तुवें स्टार्ट केल्लें न्हू सॉंग तुजेरूच काबार केलें सोमतेंच. चल चल तें बरें जावचें ना आमचें या आमी पूण बरो उगड आसलो एक सांग रे म्हाका आयतारा मिसा बिसा कांय दिसना ना रे तूं बाबा वोस रे देवा हितून मास वोस रे कितले तूं पिवपी जावं रे एक आयतारा मिस कर देव थिंगा मिसा गेलो आनी तुका उलयतालो रे पिसा कितें वचपा जाय रे? कितें वचपा म्हणल्यार देवा कडेन उलोवपा रे. हांव देवाकडे डायरेक्ट उलयत न्हू. डायरेक्ट उलयता होय पिसा कितें वचपा जाय? हा हो कोणा पॉयंट मारता तो कळलो म्हाका देव तुका सांगता आसतलो न्हू तू फुडें चल आमच्या फाटल्यान होय 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 साहेबा ना मुखार चलता. कळलं तर कोणा पॉयंट मारता चल चल या आमी. या Hello. Yes, bro. Morning. Yes. अरे केसो पीस अरे Yeah, breakfast. एकदम लायक जाल म्हाका. Yeah. अरे बाबा चेडवा पोवप न्हू बंद न्हू तें देवान पासून सांगला मरे बंद न्हू तें बंद न्हू. मार एक काम करूया चल असं ते आणि भानगड हय ना चल चल चल. How? ए आयल्यानी एल्लो बेल्लो समदडले पोई ए आयल्या. Yes, किचात रे तुका? तू म्हाका मात सोताय नाका मातसो हो सिंगाचो. बरें दिसता मग. पण नुसते हांव मातशें फोनार उलयतां. मातसो म्हाका सोताय नाका. Hello. Yes. How are you? How? हय कितें गो हांव म्हणला कितें? अरे तू कोण ना ती लंडनची इंग्लिश रे तू आनी कित्या रे म्हाका सोतायता बेश्टो करू
मातसो सिंगाचो. हॅलो येस ब्रो हाव यू. ते हाव हाव म्हणलं किती गो. अरे सायबा अरे हाव म्हणल्या केसा आसा काय म्हण जाताय खबर घेताय. हाव हाव म्हणलं केसो काय म्हणून हे दे तू शॉर्ट फॉर्म केले. अरे ते हे दे म्हणपा बेश्ट टाइम वेस्ट जातले रे. हाव म्हणल्या ते सजमत रे ते. हा वय तू किती हांव कितें एक विचारू. विचारू यू सो गो आय सो कम. ते आनी कितें चोय म्हाका कितले खबर आहा. गो म्हणल्या गो. तू मातसो सिंगाचो म्हाका मातसो डिस्टर्ब कर नाका. अरे तू सजमो ना तुका लागून माझ्या भावान फोन दवरलो हिंगा. आतां म्हाका उलोवपा मेळना. तू आनी म्हाका स्वता नाका मातसो वॉच सिंगाचो. तू लायक जाता गो म्हाका. दी मुगो उतर. अरे तू कोणना म्हाका स्वता नाका म्हणल्या. ओ घरा दी मुगो किती. अरे तू कोणना स्वता नाका म्हणल्या. चोले त्यांना चोय रस्त्यात चोय म्हणून टायर फुटलो कॅसलो आवाज कानावर काय करून. बाबा आफोसा सांगलोले रस्त्यार चोय चलयतना चोय म्हणून कॅसलो आवाज टायर ठाप करून. आ फोनार उलयता सांग ना रे. मोन्या भाशेन उलयता सर. आय देवा पडले बरेच पडले. राव रे थापड मला तुझेर थापड पडलाय कित रे. केसले वाजयले रे सायबा माझे. आणि आपोसा नावावर बॉम्ब माता टायर फुटलो म्हणलं ठाप करून. आता माड पासून तुटलेच आहे. साहेबा एक काम करता राव ती आणि हुई पडत तुझी ती गुरा आंगडा घालता. अरे हे फावो तुका फावो फावो. आता एक ट्राय म्हणा अनेक ट्राय म्हणण्यात ना झाले नाल्या दुसऱ्या पोल्यावर घेऊन येतो. एक फॉल्ट पुरानो आता माका सांगता ना दुसऱ्या चेडवा बायला चौपानो म्हणून. चल या ह्याला ते बंद ना ते घे बोडी घे. व्हडलो मोबाईल तू कट कित्या गिरेस हांव दिसता. या आमी या सांगलो तुका बंद न्हू ते. माका उलो मारलो सर कोण. उडकीचे किती हांवें वडको ना रे अजून तेका चोयता राव. डेंजर. अरे तू टूथपिक न्हू रे. ओय टूथपिक तू म्हाका हडको ना. ना वडको ना मातशें तुका. अरे आमची इस्कॉलान बाराबोर शिकलोल मरे आनी आमी बाराबोर ल्हान आसतना खेळटालीं. उगडास ना कित रे. मातसो उगडास चोयल्ल्या भाशेन दिसता तू. यासा नाहलोल कितें गोंया बी. ना आमी लंडन गेलो न्हू आतां आयला हांव खाली. हा लंडन गेले ते अडको ना तेका लागून. एक सांग म्हाका तुझें नांव कितें तर. माझं नाव गोदरेज. तू सांगल मरे हांवें न्हू. गोदरेज ती तुम्ही राहते किती. होय ते आमची दिसता म्हाका. आता हे सूट काढून हाडला चोय गोदरेज ती दिसता. बरं गोदरेज तो तुजें नांव पूण अशें नांव दवरपाक कितें रिजन बी हा. सायबा बोगोस तू खबर ना. अरे माझी मामी जेन्ना प्रेग्नंट आसलो तेन्ना ती ते वास्को व्हडलो सप्ता जात न्हू ती सप्ताका गेलोली हुंय. आनी ती अशी चलता ते गोदेर तिका हूंय कोण ढुकलून बाबडे खूंय गोदरेजान उडयली आनी हांव थिंगाच जालें हुंय. तेका लागून ती गोदरेज लकी म्हूण तांच्यान म्हाका गोदरेज म्हूण नांव गायलें. हा गोदरेजीन जाल्लें म्हूण तुका नांव. सायबा गोदरेजीन जालो म्हूण ताका गोदरेज म्हूण नांव गायलें हुंय. आनी कोण जायंट व्हिलर जालें ताका जायंट व्हील म्हूण नांव घालता आसतलें. तूं आसना का कानार पडला ते दर तशें. आनी कितें खबर जायत्या दिसान हडकोल बर तूं म्हाका पूण. वय अरे हांव चोयतालें तुमी कोण उलयताय काय म्हूण मागीर म्हाका उगडास येयलो तुजो. हडकी दिसता घालता उतर. एक्सक्यूज मी सांग रे. तूं आंखवारू. वय कित्या रे. हांवूय बॅचलर. आवूच बरो शिकलो मरे तू. बॅचलर कितून रे. आर्ट्स कॉमर्स सायन्स.
ना ना तिथून काय ना हा? बॅचलर इन आकवर आई देवा सायन्स बियन्स म्हणतात मारा त्या गोत्यात कंटिन्यू अरे एक सांग रे तू हुई रे तुम्ही अशी सूट बी घ्या आता येला कित रे तू दुबईसान बीन बाये आमकां दुबय कोण वता गोरोवपाक गेल्लो गोरोपा कोण सुटकेस बी घेऊन रे बाबा येसो दर्याकड वसो ना आणि कू थोड्या कडेे हणक्या कड थिंग वसो ना हांव गेल्लो तो स्विमींग पुलान आई अरे किती म्हणते स्विमींग पुलान रे आणि स्विमिंग पुलान तामचिण्यो तिगूर तिगरीणे आहाय ना ना फोरनर आहलो रे कोण लागताल चोयतालो कोण लागना ते सोड आणि कशी चालला तुझे काम बी सगळें काम बी चलता हा बरें पूण एक सांग म्हाका कांय सोजमो ना ते मामी तेणे तू कितें म्हूण चिंतून ती गॉडरेज म्हूण नांव गायली ती अरे माझे मामी दळान ते म्हाका मोगान नाव गायला तू कित त्रास जाले त्रास नांव म्हणटा ते सारकें आसपा न्हू बरें साबोस्त्यांव दाबोस्त्यांव तेशें आवय तुझे नाव बरें हा तुझे नाव तर वेग मारे दातांतलो चिकोल काडटाय तो ते नाव बरें हा तूं बेश्टे कुफुसांव करपा लागना का तूं कितें झगडपा येता काय कितें आनी कू तू माझ्या नावाचेर उलयता जाल्यार हांव झगडटा तू हांव एक मूठ मारल्या तू सायंगा फ्लॅट मारे जमनीर आवय राव धर रे मार गेलो मोबायल हा म्हाकोड झगडपा सोदताय दोर हे ना किती रे ना भाड्याक येयलो रे तो हा दोरा दी मोबायल पातये ना कोणाक मोबायल दी हा तू झगडपा सोदता वय कितें म्हणलें तो नातात तू काय सांगला तुझ्या एक मूठ मारल्या तू हिंगा सामतो फ्लॅट ते आमकां फ्लॅट दिता म्हणटा वयना रे अरे ना रे हा हे एकूच तुझ्या नाकार मूठ मार तुका फ्लॅट कोत्ता हूय आवय नाकार मूठ मार म्हाका फ्लॅट कोत्ता तू वय जाता जाल्यार हेका मार तू तू आमची मोरा येला किती रे आ तू म्हणना आहलोलो 3 दीस जाल तुका न्हिदू पडना म्हणून किती मूठ घेऊन नाकार मूठ मार सोमतो फ्लॅट होय तू तू कितें झगडपा सोदता वय झगडपा सोदता कित्याक तू माझ्या नावार उलयता न्हू नावार पडले ना एक साम तू झगडपा सोदता न्हू आमकोडे म्हाकोडे हांव झगडल्यार तुका लागना म्हाजो मुनीस पुरो बाळो पुरो तुका तो एक टायमार हेजक्ल्याचेर मूठ मारून हिंगासो ते सायडीन तेका मारतालो हो आहा तो एकल्याचेर मूठ मारून 2 जाणां पडटाले ओ बाळो खातो एकल्यार थापड मारले पुरो हिंगासून पयस आवाज येतालो ओ बाळो पुरो हुंय रे कोण रे हुंय रे तुजो यो मारा रस्ता तुमचो आता हलोला आता ना जालो सुटूय घेऊन गेलो असं कोणाका उलयता आम्ही दोगांय गोंयकार न्हू झगड्या नाका एक काम करया मुठीन झगडून फायदो ना एंग मारून जाल्यार झगड्या एंग मारून तू दाखयचे एंग मारून कोण झगडटा रे आवय कोण आवय पुरो नाका आवय नाका बाय झगडना आनी झगडना तू सांगतालो रे म्हाका झगडटा म्हण आवय नाका आवय चोयलान तुम्ही एसी येता ये आमच्या चेडवांचा फायदा काढपा थँक्यू दिसता आमकडे काय जायना म्हण आवय हिंगा येताय तुम्ही आवय तुम्ही स्वतः उगडास कराय एसी कोण येला तेंक रोकडे माराय थँक्यू दिसता आमका काय